Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. मॅच फिक्सिंगाचेर नजर मारपी लंडनातले स्पोर्ट्स रडार कंपनीन फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टमीच्या आदारान गोवा प्रोफेशनल लिगांतल्यो 6 मॅची फिक्स जाल्ल्यो म्हूण रिपोर्ट दिला. पोरू 16 ऑक्टोबर ते 19 ऑक्टोबरा मजगती ह्यो मॅची जाल्ल्यो म्हूण तांणी अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशनाक बरयला. ह्या 6 मॅची विशीं फेडरेशनाचो इंटिग्रिटी ऑफिसर जावेद सिराजान गोवा फुटबॉल संघटने कडच्यान जाप मागिल्ली. अजाप म्हणल्यार सर्ती वेळार संशयास्पद हालचाली जाल्यात एक दुबावितूय तेन्ना मेळिल्लो म्हूण रिपोर्ट दिला म्हूण गोवा फुटबॉल संघटनेन जाप दिल्या. तो खंय फोनाचेर कोणाक तरी मॅचीची लायव्ह कॉमेंटरी सांगतालो. ताचे कडेन आनीक 2 मोबायलूय आशिल्ले. 16 ऑक्टोबराक जाल्ली गार्डियन एंजल स्पोर्ट्स क्लब आड पणजी फुटबॉलर्स. 1 नोव्हेंबराक जाल्ली धेंपो स्पोर्ट्स क्लब आड कोळंगूट असोसिएशन. 12 नोव्हेंबराक जाल्ली पणजी फुटबॉलर्स आड स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा. तेच दिसा जाल्ली गार्डियन एंजल स्पोर्ट्स क्लब आड धेंपो स्पोर्ट्स क्लब. 15 नोव्हेंबराक जाल्ली गार्डियन एंजल स्पोर्ट्स क्लब आड FC गोवा देव टीम. 19 नोव्हेंबराक जाल्ली साळगांवकर स्पोर्ट्स क्लब आड गार्डियन एंजल स्पोर्ट्स क्लब. ह्या मॅचींचेर स्पोर्ट्स रडारान तांबडो बावटो दाखयला. फुटबॉल गोंय गोंयकारांची वळख. गोंयकार फुटबॉलाचेर जीव घालता. फुटबॉलाच्या उत्सवाक मोठ्या उमेदीन गर्दी करतात. तातूंत आतां गोवा प्रोफेशनल लिगा सारकेल्यो सर्तींनी मॅची फिक्स जावप म्हणल्यार गोंयकार फुटबॉल फॅन्सांक मोठो धपको.